आरटीओचे डॉक्युमेंट जे आग लागलेली ते काढून त्यांच्यानी हळू हळून थंय त्या हायवेच्या कुशीक उडयले ते डॉक्युमेंट जळल्या ते वयल्यावर तुमचे सगळे डॉक्युमेंट एक्चुअली सारखे आहात बरे आरसी बुकीन तशें आहा ते काढल्यार तेंच्यानी हायवे थंय उडयले. आतां तेंच्यानी काल खुलासो धाडला की ते लेबरांनी अननोइंगली तांचेर केस घालता पयलीं गार्बेज उडयली म्हणून डायरेक्टर टुरिजमाचेर आय हॅव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द रिजन. आफ्टर दॅट आय वील फर्स्ट फायल अ केस अगेन्स्ट देम फॉर डंपिंग गार्बेज. जालें म्हणजे समाधान लिटरिंग केल्या हाजेर केस पयलीं घालता. येरादारी खात्याच्या हलगर्जीपणान कांय प्रस्न उपरासल्यात ते अशे. चवकशी ह्या गजालींची जावची पडटली आनी हाच्यो जापो येवच्यो पडटल्यो. लासूंक नाशिल्ले डॉक्युमेंट कित्याक उडयल्यात? अर्दवट लाशिल्ल्यांचो सारको विलो कित्याक लायलो ना? इतले सेन्सिटीव डॉक्युमेंट बिलो लायनासतना हायवे कुशीक मारपाचें कारण कितें? हे डॉक्युमेंट थंय राशीक मारपी आरटीओ काय आनीक कोण? डॉक्युमेंटांची आयडेंटिटी कोणे गैरगजालींक वापरली जाल्यार कोण जबाबदार? प्रुडंटाचेर बोवाळ जालो तो पळोवन ब्रेस्तारा सांजेच आरटीओ खात्यान मिडिया रिलीज काडले. खातें आतां खुलासो करता तो हो. रस्त्या कडेन खंय डॉक्युमेंटाच्यो राशीक कामगारांनी मारल्यो, खात्यान न्ही. खातें म्हणटा 2006 सावन सगळे रिकॉर्ड्स कंप्युटरायज आसात. रिकॉर्ड्स लासले म्हूण कांयच भिरांत ना. जळिल्ले डॉक्युमेंट कामगारांनी हायवे कडेन उडयले. खात्यान ती हायवे वेल्यान क्लियर करून घेतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.